गोव्यामध्ये गेले 6 वर्ष राहतो आहे आणि आमच्या कंपनीने हा एक चांगला CSR इनिशिएटिव्ह घेतला आहे आणि त्याच्याबद्दल आणि हाच नाही असे बरेच अजून इनिशिएटिव्ह घेणार आहे पुढे आणि त्याच्यामुळे सालिगावचा आणि बाकीच्या विलेज पंचायतीचा खूप फायदा होणार आणि मी सालिगाव सरपंच आणि आमदारांचं त्याच्याबद्दल अभिनंदन करतो। आयज आमी हे टॉयलेटाचे पळय इनॉग्रेशन केला। आमची सालिगांवची मार्केट आहा ताका आमकां टॉयलेट फॅसिलिटी नासलेली, तो लोकांक जायते इनकन्विनियन्स फेस जाताले, जे शॉपकीपर्स आहा तांकांय आनी अहे कोण मार्केटान आयले जाल्यार तांकांय चडान चड तांकां वयर पंचायतीन येवन टॉयलेट यूज करचे पडटाले, तर जायते प्रॉब्लम्स जाताले। जेन्ना आमकां युनिकॅमान पळय मेवले तेन्ना आमी तांकां सांगले आमचे प्रॉब्लम कितें आहा पळय ते थ्रू CSR तांणी आमकां ही फॅसिलिटी ऑफर करपाक हेल्प केले। आमी इनॉग्रेशन केल्लेलें हांगासर आनी आमच्या सरान मिनिस्टर जयेश साळगांवकर तांणी आमकां प्रॉमीस केल्लेली की आपूण रोखडेच तुमकां हे पेवर्स घालून दितलो म्हणून, तर हे ताणें आपले उतर दवरले आनी आमकां पेवर्सूय घालून दिले। तर ताका लागूनय हांव तांकां पंचायत मेंबराच्या नांवान तशेंच लोकांच्या नांवान चडान चड थँक्यू म्हणटा, कित्याक हांगासर पावसाच्या दिसांनी उदक एकदम भरोन आमकां एकदम डिफिकल्टीज फेस जाताल्यो, त्यो आतां आमकां तशें जावचें ना आनी एकदम क्लीन दिसता आनी एकदम बरें दिसता। आनी आतां आमी बेगीनच आमच्या नव्या पंचायतीच्या हातून कॉम्प्लेक्सान शिफ्ट जावपाची आहा। ऑलमोस्ट 99% सगळें काम रेडी जाल्लें आहा, तर थोडें कितें उरलां पळय फर्निचर आनी हें घालपाचें ताका लागून उरलां, तर आतां आमी रिसंटली तातून शिफ्ट जातलीं। Saligaon, there are many proposals with the government which are in process, and also there are a lot of tendered works. Saligaon, if you want to see, आम्ही काल assessment करताले. The total project which we have taken up within a matter of 2 years is crossing around 400 crores. तर 400 कोटीच्या बाहेर प्रोजेक्ट पावले आसा। हायलाइट म्हणजे दोनच प्रोजेक्ट आमचे इट गोज अबाउट 270 crores is the road, the circuit road, the high tension line which is going to come 220 by 33 kVA which is going to come from Palwale directly to Saligaon. This itself costs around 270 crores. बाकीचे प्रोजेक्ट्स आसा, ब्युटिफिकेशन्स आसा, मागीर रोड्स, इंटरनल रोड्स आसा, तो एंटायर प्रोजेक्ट शुड गो अबाव 500 तर 500 कोटीचे वयर काम, डेव्हलपमेंट काम सध्या सालिगांवान आमी स्टार्ट केल्लें आसा। एनीवेज दे हॅव टू कंट्रिब्यूट some 2% of the entire profit of the profit goes to CSR, and CSRच्या अंतर्गत त्यांच्यानी they have to do some community projects. So this is one initiative by Unicam which I appreciate. त्याच्याबरोबरच म्हाका I would like to congratulate the पंचायत ज्या तरेन आज काम करता सालिगांव पंचायत, not only depending on the government funding or not only depending on help from me as a local MLA, but they are going out an extra mile to get help from the commercial establishments also. Now this is another initiative by the panchayat wherein they have provided toilet facility which is a must. As look, you see people urinating behind panchayat houses, behind the market, and which the entire place stinks up there. So this is one initiative which will help the initiative of the government and of the central government to keep the surroundings clean. Nitar Goy, Yashar Mantapai, that will fulfill that aim and the objective of the central as well as the state government. Panchayat building जावपाचें new panchayat building आमकां फाटल्यान आनीक थंयसर the landowners, the Komnidad is helping us. So I thank the Komnidad and the landowners also for helping us. We are going to shift the panchayat soon. RDAच्या अंडर ही बात मांडलेली, बाकीचे कितें little here and there कामां जी आसा पळय ती कंप्लीट जातली. We are into the last phase. Soon we will be shifting the panchayat, so that building also will be available there, and लोकांक आनीक सुविधा करपाक लागून सेक्रेटरीचे लोकांक सिटींग रूम्स, द रिकॉर्ड रूम्स, एवरीथिंग विल बी पुट इन ऑर्डर. कॅपॅसिटीज लिमिटेड यांच्यानी दिल्या बद्दल हांव तेंचे चड चड देव बरें करूं म्हणटा. अशीच आमकां तेंच्यांनी फुडें हेल्प करची आनी तेजे फुडें वचून आमकां हांगासर पेवर्स घालून दिल्या मिनिस्टरान, तेजे बद्दल मिनिस्टराक खूब थँक्यू म्हणटा. हेजे बद्दल मिनिस्टरान आमची खूब कामां घेतलेली आहा, ती बेगीतल्या बेगीन कंप्लीट जातली हे आशा मागता. ती जातली म्हणून हांव म्हाकाय खबर आहा, आनी आतां आमची पंचायती शिफ्ट जावपाची आहा तें सांगलेलें आहा.